मी सांगले तेका की हे स्पेशल प्रोविजन पळय आशिल्ले गोंयांत जे फिशींग विलेज डिक्लेअर करपाक, जे टर्टल नेस्टिंग सायट डिमार्केट करपाक, सँड ड्यून्स डिमार्केट करपाक, मरीन सेन्सिटीव एरिया डिमार्केट करपाक, गजाल लँड डिमार्केट करपाक, हे सगळे प्रोविजन काडलेले आसा. आनी आख्खो आमचो कोस्ट लायन जो आसा आनी रिवर लायन जो आसा 180 किलोमिटर तो इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंटाक लागून केलेलो आसा. म्हणजे प्रायवेट लोकां खातीर हे आख्खो कोस्ट लायन आनी रिवर लायन प्रायवेटायज करपाक सोदता. आनी आमी ह्या 2019 इश्यूचेर CRZचेर फाटी घेवपाक म्हूण राहुलजीन एश्युरन्सूय दिला. आनी तशेंच आमचे रिवर नॅशनलायजेशन जे 6 रिवर नॅशनलायजेशन जाल्लेले आसा तेजेरय आमी भासाभास जाले. ह्या इश्यूचेरूय तेणें आश्वासन दिलेलें आसा. आनी फिशरमॅनाक सेपरेट मिनिस्ट्री फिशरीज मिनिस्ट्री दिवपाची आमी डिमांड केलेलो आसा. राहुल गांधीन आमकां कॅटेगरीली म्हणलेलें आसा की हे सेपरेट मिनिस्ट्री आमी तुमकां दितले आनी जे जे तुमचे इश्यू आसा ते आमी चोयस डिमांड पळयला ते इश्यूचेर आमकां तो सपोर्ट करतलो असो म्हणला. आनी आमचे जे इश्यूज जे लोकांक पळय त्रास जाता जो कोल इश्यूय आसा तेजेरूय आमी आमचो भासाभास जालो. MPT पळय एक्सपान्शन करता 4 प्रोजेक्टार तेजेरूय भासाभास जाले. डिमॉलिशन पळय जाता घराचें तेजेरूय भासाभास जाले. आनी आमचे बारीक फिशरमॅनाचे इश्यूज तेय भासाभास जाले. सो हे इश्यूज जे आसा हे सॉल्व करतलो म्हणून ताणें आश्वासन दिलेलें आसा. दॅट ईच एंड एवरी डिमांड वीच वी हॅव गिवन टुडे 24 पॉयंट्स that is withdrawal of CRZ notification, denotification of nationalization of rivers, denotification of MPT jurisdiction and Sagarmala projects will be addressed by Congress party. We are giving our demands to all political parties. Whichever political parties put their points in the manifesto and give us assurance, strong assurance that these demands of our fisheries will be addressed, that is the party which we will decide to support.